म्हणणें आसा? तुका एक सांगू हांव आजूय सांगता आनी हालें सांगता आनी सदां सांगतलो ती सुयसायड न्हू. जेन्ना चेडूं कामाक मेळिल्लें ना जाता आनी दोयऱ्यान वयता हांगा काण दोयऱ्यान वयता तें कापडां काण वयता खंयचें चेडूं आसलें तें कापडां काणू सांग बरें म्हाका कितको वयता ती कापडां जीन पॅन्ट बी वयता लोटोन पळय आनी तें पळय तेजें पळय पिक्चर घातलां तेजी सोद देवान घेवं तें तशें घालप न्हू पिक्चर तें कोण जाल्यार आमची आवय जाता आमची भणी जाता आमची बायल जाता सो तें एकदम रॉंग केलां. तिसरो पॉयंट हे चेडवाक एटॅक करून तेका 100% कितें तेजें वांदे करला पळय तो मोठो मनीस आसतलो मोठो मनीस बेश्टेन वचपाना तो सगल्यांक पॅक केल्या. पण गव्हर्मेंट म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गव्हर्मेंट चालू आहा आयज तुमी पयलें ना रे कितले जाणांची किडनी काण कितले जाणां दोतोरान धरले कितले जाणांनी कितें म्हूण कितें केलें ना पूण तें इन्व्हेस्टिगेशन पळय म्हणटा तें हो जेजून देवान सांगपा जेन्ना हांव तुका सांगता ते चेडवान जीव दिल्ला मायतल्यार सीबीआय इन्क्वायरी जावची हेजेर. सीबीआय न्हू आनी कितें आतां बस जावची सीबीआय न्हू आनी कितें वयती कसलें जावची. तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागना बाबा हितून सिरियसनेस. हांवें 2-3 फावटी काडला मरे हय जाणा हांवें सेमाकूय सांगलां हां सेम म्हणटा आपूण इन्क्वायरी घालता. ओके. आनी एक विशय आसा तुमी पयले 5 वर्सां PWD मिनिस्टर आशिल्ले. हय उदक फुकट दिवंक जाता 16,000 लिटर्स. चोय ती जोण्या कडेन गेली जोण्या कडेन गेलें ते एडमिनिस्ट्रेशन हांव कांय सांगूंक शकना. ना पूण तुमी मिनिस्टर आशिल्ले तुमकां मिनिस्टर जालो म्हज्या मिनिस्टर जालो सीएम कोर म्हणटा जाल्यार म्हज्यान कितें करपा जाय तें एडमिनिस्ट्रेशन सीएमाक न्हू. ना पूण तशें जाता दिवंक जाता उदक. अरे जाता जायना त्या मुखार पळोवया मरे जात म्हूण दिल्लो तेणी. ओके. तुजे बाबा आनी एक म्हणटा ते इलेक्शनाच्या हितून पळयत जाल्यार बेनावली कशें आसा सिट्युएशन. बेनावली पळय म्हणटा म्हगेलो लोक मुगोड्या म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना. ह्या दिसांनी मिकी काँग्रेसाक जॉयन जाला. कोणू येवं कोणू हाडूं कोणू बसपाक सगल्यांक अधिकार आहा. अधिकार सगल्यांक आहा बसपाक. लास्ट टायम तुका खबर ना आमचे कितले बसले ते तुमी बरयल्लें मरे म्हाका टाप आमी जिखपाक हांवें सुद्दां कोण जिखलो रे सावथाक चर्चिल आलेमां जिखला ना. सो म्हजो बाळांलेचे लोक पळय हा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो चर्चिला मोगा लोक तो आनी हांव तेंचो तो लोक म्हजो ते म्हाका सगळेपणी सोडा आनी थोडेशे किळयो बिळयो आहाय त्यो आसता उणबी मातशें आसता ती उणबी आसल्यार आमचें करपाक तुमची पार्टी कितलो टायम लायतली डिसायड करपाक फायनल तुमी एकले वयता लायन्स वयता कितें वयता पळय ते. आमी डिसायड करपाक आमी टायम ना आमी टायम दितले आयज सांगतले आज मेळपाचे आहा आमी ओके सांगतले आनी जर त्या टायमान तरी जायना जाल्यार आमी गेले येलो म्हाका कितें प्रॉब्लेम म्हाका तरी प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम ना. म्हाका तें एलायन्स जाचो एलायन्स दिसनाका आतां सगळे तो एकठांय जाता कितें तरी आतां एकठांय जाता तूं हॅपी आसा तर तें तर दिसता तेका. पूण कितले टायम दिवंक शकता तुमी कितलो टायम म्हणजे केन्ना देव टायम ना आमचो हो म्हयनो हो न्हू येता तो म्हयन्यान देवून दिवप 15 तारीख. पळय सप्टेंबर 15 देखून 10 तारीख पासून 10 तारीख देखून 15 तारीख हय 15 तारीख तेच्या फुडें जायना जाल्यार तुमी एकले वचपाक रेडी आहा. हांव रेडी आहा. How many seats you will go if you go alone then? हॅलो आतां कितें आसा मरे आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय म्हजो चर्चिल आलेमां म्हणून एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 3 ते 4 हजार निमाय म्हणटा 2,000 वोट खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा नॉर्थ ते सावथ आमी ओपन सांगता तुका नॉर्थ ते सावथ खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां 2 ते 3,000 वोट आहा. पण कितें कॅन्डिडेट म्हणटा ते कितें बिश्टे करपा लास्ट टायम ते कितें हांव गेलो म्हज्या हाडले कोणा सीट दिलें ते दिसता बायना बरें पळय कितें आहा तेका सीट दिवन कोणालें कितें जाता. आनी हे फाटल्या दिसांनी बोबो पडलेलो पळय ते अजुनूय आहा तुमच्या एजंटाच्यान कोण येवपी आहा पळय ते कोण ह्या सायडच्यान येवंक सोदता पळय ते कोण येतले आतां थोडे दीस ते आदींच शिकता तो सगळ्यांक जाता हाजी कितें सगळें शिकता सगळे आनी थोडे दीस दवर तुका चान्स आहा. ओके बरें थँक्यू.